दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. त्याशिवाय तुम्ही मागतना अणभवडत्यांबरी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट मुनमुनून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा: आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरिनाका आनी कोट्यातावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गींचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. आयचे सुवार्तेंत जेजू आपल्या शिसांक मागोंक शिकयता. आमी सर मागणें करतांव आनी जेजूचे शिशी मागणें करतले. पूण तांकां जेजू सारके रितीन मागणें करूंक शिकयता. आमी कितले मागल्यारय देव आमचें मागणें आयकना, कित्याक आमच्या मागण्यांत देवाचें हजरपण आसा गी पळयवया. आमी मागणें करतना पयलें देवाचें हजरपण बगया. ताका हरसून होगळसून अर्गां दिवया. ताचें राज आनी ताची खुशी मोगान स्विकार करया. आनी उपरांत आमच्यो गरजो ताका सांगया. बोगसाने मागया आनी हेरांक बोगसूंक जाय आसची कृपा ताचे तावन मागोवन घेवया. संवसारांत जायतें वायट आसा. त्या वायटांतलें तस्सो आमकां निवारूंक शकता. देखून ताचो आदार मागया. हेंच मागणें जेजू आपल्या शिसांक मागोंक शिकयता. आमच्या बापा मागणें म्हणटना तातूंत आटापलेल्या संगतींक गुमान दिवया आनी देव आमच्या मागण्यांक कान दितलो. मागणें देवा लागीं संबंद दवरूंक ताचे लागीं उलोवंक आसचें प्रमुख हातेर. पूण मागणें केवल बाह्य प्रदर्शन जाल्यार ताका अर्थ आसा गी. मनोरंजन दिता तसल्या संगीतान रंगाळ उतरांनी व्हडल्यान बोबाटून लोकांक मेसवोंचे बरी गाजयल्यार आमी करचें तें मागणें फकत प्रदर्शन जायना गे. आयचे सुवार्तेंत जेजू मागण्या विशयांत शिकोवन दिता. मागणें करतना बडबड नाकात, यथेष्ट मुनमुनाकात म्हणून अर्थभरीत आमच्या बापाचें मागणें जेजू शिकयता. ह्या प्रार्थनांत पयलें देवाचें नांव, ताचें राज आनी ताची खुशी करूंक तो शिकयता. आमकां कितें जाय तें देवा कडेन झगडून विचारूंक जायना. बगार आमी आमकांच ताका समर्पण करूंक आसा. उपरांत आमच्या मुळाव्या गरजांक, खाणा जेवणाक, बक्षण्याक आनी कश्टां आनवारातावन
जैत व्हरूंक ताचो आदार आनी कुरपा जोन घेवंक तो शिकयता. ह्या मोगण्या मुखांत्र कशें आमी आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं विश्वासान आनी मोगान मागाचें म्हणून तो आमकां शिकयता. दिव्यवाणी